परत एक फावटी पत्रकारांक इन्विटेशन दिता, तशेंच म्हज्या सोसायटीचे मेंबर्स, आयडियल एज्युकेशन सोसायटीचे सगळे जी जनरल बॉडीचे मेंबर्स आसात तांचें हांगा स्वागत. आयज आमचे भितर ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान म्हजे बरोबर आसात राजू सुंगटणकर, जे एक्स स्टुडंट आनी आतांचे अध्यक्ष संस्थेचे, तशेंच बाबू हर्षा रेगे, हे ट्रेजरर, आमचेच एक माजी विद्यार्थी आनी आयज एक जर्नलिस्ट बाब सुशांत कुंडलकर, आमचे भाई हेड मिस्टर रश्मी, हेड मिस्टर सरिता अल्फोन्सो, तसेच पत्रकार, तुमचे सगळ्यांनी परत एक फावटी स्वागत. एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट आनी केपेची अत्यंत गरज म्हणटा तें एज्युकेशन सिस्टम आनी एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां जनरेट करपाक जाय. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणले नंतर मोस्ट मॉडर्न ज्यो आमकां गरजो आसात आनीक टॅक्नोलॉजी आसा, हाचो सगळो वापर करून फुडलें एज्युकेशन कशें जातलें आनीक हो एज्युकेशन हब जावचो अशी आमची इच्छा आसा. आमी आमच्या सरकाराचें खूब खूब अभिनंदन करता. गेल्या 20 वर्सां पयलीं आमकां ही जमीन सरकारान लॉंग लिजाचेर दिल्ली आसा, 99 इयर्स ऑफ लीज, आनी ताचेर आमी आयज परत एक फावटी सगळे एक्स स्टुडंट आसात ते एकठांय जाल्ले आसात आनी एक्स स्टुडंटाचीच एक मॅनेजमेंट आशिल्ले आयडियल एज्युकेशन सोसायटी आयज ह्या स्कुलाचें फावंडेशन घालपा खातीर आमी प्रयत्न करतात. आमचो राजू बाबान सांगलो तशें प्लॅन सगळे एप्रूव जाल्ले आसात आनीक 3 फेजींनी आमी हें काम सुरू करतले. पयले फेजीन भितर सेकंडरी स्कूल 35 रूम्स 8 crores worth building having something area about 2800 square meters of built up area वो एक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करतले. अँड आवर टार्गेट इज टू फिनिश ऑफ बिफोर द नेक्स्ट एकेडमीक इयर. सो आमी एका वर्सा भितर ही बिल्डींग 35 रुमाची बांदपाक सोदतात आनी तातूंत भितर मॉडर्न जे टॅक्निक्स जाय पडटले, स्मार्ट बोर्ड जाय पडटले किंवा क्लासरूम, सिटींग एरियाज, एवरीथींग वील बी प्लॅन्ड, हॅव बीन प्लॅन्ड सो सॉफिस्टिकेटली की आमकां परत आनीक 25 वर्सांनी पसून अशें दिसपाक जायना की आमच्या स्कुलान अजून इन्फ्रास्ट्रक्चर हाचे परस बरें जाय. सो टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन द फ्युचर जनरेशन्स अँड फ्युचर टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट आमी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक सोदतात. आनी हातूंत भितर आमचे फर्स्ट फेजीन आसतलें तें स्कूल, सेकंडरी स्कूल ऑफ 35 क्लासरूम्स. दुसरें आसतलें तें आमचें प्रायमरी स्कूल. रायट नाव आमचे जे प्रायमरी स्कूल केप्यान आसा ते टायनी टॉर्स आनीक तातूंत भितर आमचे भुरगे सादारण 250 स्टुडंट्स आसात अँड वी एक्सपेक्ट मच मोर स्टुडंट्स. आतां ह्या स्कुलाचे इन्क्लुडींग प्रायमरी टू अप टू 12th करपाचें आमचें मानस आसा. आतां पर्यंत आमचे कडेन हायर सेकंडरी आसा आनी न्यू एज्युकेशन जी आसा, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, जी न्यू पॉलिसी आसा सरकाराची, तातूंत भितर जशें प्रिस्क्रायब्ड केल्ले आसा ते नॉर्म्स घेवन आमी मुखार वचपाचो प्रयत्न करतात. सो वी आर ट्रायंग टू प्रोवायड एवरीथींग रायट फ्रॉम किंडरगार्टन टील एटलिस्ट 12th नाव, आनी मागीर फ्युचर आमी पळयतले. एक जालें. दुसऱ्या वटच्यान आमकां दिव्यांगा खातीर जशें सरकारान एक योजना जाहीर केल्ली आसा की दिव्यांग घर, हें दिव्यांग घर कशें आसचें हाचें एक मॉडेल आमी तयार केल्लें आसा आनी दिव्यांगा खातीर एक स्कूल बांदपाचो आमचो प्रयत्न आसा. वी मे टेक अप बोथ दीस प्रोजेक्ट सायमल्टेनियसली इफ द फंड्स आर अवेलेबल.